मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मडगांवां रेल्वे स्टेशनाच्या यार्डांत उब्या आशिल्ल्या एका खाली रेल्वेच्या डब्याक उजो. घडणुके फाटल्यान गैरवेव्हार जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो दुबाव. हुस्को निर्माण. देशांतल्या 22 लाख विद्यार्थ्यांच्या मनाकडेन आनी फुडाराकडेन सरकाराचो खेळ. नीट परीक्षा रद्द केल्ल्यान कितल्याशाच विद्यार्थ्यां मदीं बरोच बोवाळ. मजगतीं जालो मोर्चा. लासलो शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानाचो पुतळो. म्हापसा कामत गार्डनांतल्या एका फ्लॅटांत उजो. 2 जाण जखमी. शॉर्ट सर्किटाक लागून घडली ही दुखेस्त घडणूक. आनी आतां हांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मडगांव रेल्वे स्टेशनाच्या यार्डांत उबे आशिल्ल्या एका खाली रेल्वेच्या डब्याक उजो लागलो. हे घडणुके फाटल्यान गैरवेव्हार जावपाची शक्यताय आसा असो दुबाव रेल्वे अधिकाऱ्यांक आसा. मडगांव उजो पालोवपी दळाच्या केंद्रान उजो पालयलो. कोणूच जखमी जाल्ल्याची माहिती मेळूंक ना. पूण हे घडणुकेंत वाठारांत हुस्को निर्माण जाला. आज आमी आसा ते मडगांवचे जे रेल्वे स्टेशन आसा ह्या रेल्वे स्टेशनार आसात आनी हांगा एक जे मडगांव साकून पनवेल वचपाची ट्रेन जी आसा ही हांगा पार्क करून दवरली आनीक ही फाल्यां सकाळीं वचपा आसली आनीक आतां पयल्या दनपारची ह्या ट्रेनीक खंय तरी उजो लागलो. आतां हो उजो कसो लागलो म्हणटा कोणाक कांय खबर ना. आनी लागलो तो लगेजीची जे सामान आसा दवरपाचें त्या बुगीक लागले कडेन आसा, त्या डब्यां लागले कडेन आसा आनी हितूंक कॅज्युअलिटी कोणाक कांय जालें ना. हे खंयतरी रोखडेच फायर ब्रिगेडीचे जे ऑफिसर आसात ते पावले पूण तांकां हांगा येवपा मेळना. दोनी सायडीच्यान येवपा मेळना कित्याक ट्रेनीचो व्हडलो कंपाउंड हॉल आसले कारणान तांकां येवपा मेळना. म्हणूनच ही ट्रेन कंप्लीट जो डबो आसा हो लासून खाक जालो. तेदो म्हळ्यार तेजे पयलीं हे जे रेल्वे ऑथॉरिटी आसा हेणी ट्राय केली जे फायर एक्सटिंग्विशर आसा ते हाडून बंद उजो पालोवपाक पूण तो पालोवपाक जायना कित्याक हो उजो चड मोठो पेटले कारणान हो पालोवपाक कंट्रोला हाडपाक जायना जालें. मागीर फायर ब्रिगेड ह्यावटेन खंयची तरी दुर्गा वयल्यान उडी मारून पावले आनी ते फायर टेंडर चालू करून तेणी हे जे आसा हो उजो आटोवके हाडलो. 37 आमकां कॉल येयल्लें फ्रॉम हेडक्वॉर्टर कंट्रोल रूम पेंजीम. सो इमिजिएटली आमी टर्न आवट केलो आनी तेणी म्हणूंक लागले रेल्वे ट्रॅकार घुस पेटला, रेल्वे ट्रॅकार बुगी घुस पेटला. इमिजिएटली ते सायडीन आमकां एक्सेस ना. सो आमी ही सायडीन मेन एंट्रन्स हे रेल्वे स्टेशनाचे मेन एंट्रन्सान भितर येयले. सो थिंगा म्हणल्यार आमकां सांगलें हे सायडीन लागला. सो इमिजिएटली आमी हे सायडीन हेंगा व्हडलें झोरीक आहा तुमी पयला आसतले. सो भितर येवपाक तेंचें प्रोटेक्शन आहा, भितर येवपाक सोंपेपणी जायना. तरी आसतना दुर्गा वयल्यान उडी मारून होस घेवन इमिजिएटली हो डबो उजो लागलेलो. हे पार्किंग आहलोची पार्किंग म्हणजे ती पानवेल वचपाची 2 दिसांनी पानवेल वचपा लेगेज पानवेल वचपा आहलेली ती हिंगा पार्किंग केल्लो. सो इमिजिएटली एक डब्याकूच पेटला. आतां उजो कसो पेटलो तो कांयच आमकां हें मेळोंक ना. तरी आसतना इमिजिएटली आमी येवन एक गाडयेन तो भितर वचून इतली हीट जाल्ली धुंवर सगळो वयर भायर सरतालो आनी हो डबो सारको कंप्लीट काबा जाल्लो. हाफ सगळो कंप्लीट काबा जाल्लो. इंजर्ड बी कितें कळना. इंजर्ड कोण ना. तेणी फायर फायटींग स्टार्ट केलां म्हणजे आमकां सांगपाक मातशें डिले केल्ली आहा कित्याक हो धुंवर आमगे स्टेशनार पावलो स्टेशनाचेर आहलो तेन्ना हांवें पयलो भायर सरलो धुंवर पावलो जाय वखदान आमकां हें कॉल येयली. सो इमिजिएटली येवन तो म्हाका फायर फायटींग करपाक मातशें त्रास जाले कित्याक ते हॉला वयल्यान आमकां येवपाक पडलें आनी आमी भितर येवन इमिजिएटली फायर फायटींग करून तो उजो पावलो. पूण असले केन्ना इन्सिडेंट जालो जाल्यार हांगा येवपाची दुसरी वाट म्हणटी ना. येवपाक आनी भितर आमची गाडी एक्सेस ना हिंगा. ओन्ली होस लेआउट करून जितले प्लेसीर पावता तितले होस लेआउट करूंक पडटले नाजाल्यार आनी जायना. आनी दुर्गा वयल्यान रेल्वे ऑथॉरिटी आपल्याली जमीन हाडयता थोडीशी अशी कोणी एमर्जन्सी जेका हाडून दवरपाक जाय. एमर्जन्सी दवरूंक जाय. एमर्जन्सी एक्चुअली प्लॅटफॉर्मा येवता मेन जो एंट्रन्स आहा ते फ्लॅट सर्फेस आहा ज्यो येवपाक ती गरजे आसता कित्याक असली जावपाक शकता तेंचे लायक कांय आसना. सो आमकां येवपाक पडटा हे भरपूर त्रास जाता आनी डॅमेज वा लॉस चड जाता. हे आतां अर्द डबो एक डबो म्हळ्यार अर्दे आसलो आहा तो फूल ते आसून आमी येवन तो कंट्रोल केलो आनी इमिजिएटली तो एक्सटिंग्विश केलो. This stable train, because all the coaches of this stable train, they were in locked condition. It appears it could be some miscreant. As of now, we are not sure whether it's miscreant or something, but we will be investigating. And once the supervisor team is being formed to investigate this incident. Immediately after, once this fire brigade arrived, prior to that, these
because since our line is electrified, the electric power was shut down, and that coach, that particular coach which had caught fire, it was moved away from the rest of the coaches. That's how other coaches we could save it. So only this coach was, and fire brigade immediately on informing them, they reached that spot and extinguished that fire. So extent of damage will be assessed now by this committee. It is luggage boogie. It's a luggage bogie, second class luggage bogie. We call it SLR. Carrying guards, stands and travel. It's the last bogie of the train. Only one boogie is Only done. one bogie, only one bogie. So once this inquiry is conducted, we'll come to know exact cause of the fire. It appears to be a miscreation. But these coaches were in locked condition. गोवा 365 कडे रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि अरुण नायक. देशांतल्या 22 लाख विद्यार्थ्यांच्या मनाकडेन आनी फुडाराकडेन हो सरकार खेळ खेळटा. आपले भवितव्य घडोवपी तरणाट्यांच्या मेहनतीचो सरकारान गोबोर केलो म्हणपाक अतिताय जावची ना. नीट परीक्षा रद्द केल्ल्यान कितल्याशाच विद्यार्थ्यां मदीं बरोच बोवाळ जाल्लो. पुराय अभ्यास करूनय तांकां तांच्या यशाचें फळ मेळूंक नाशिल्ल्यान ह्या मोर्चांत शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानाचो पुतळो लासलो. पळयात पाशेसाची शीम मेर हुपिल्या उपरांत कितें जाता तें. नीट एक्झाम झाली आणि देशातले 22 लाख स्टुडंट त्या एक्झामीक अपियर झाले. पण तांचे दुर्भाग्य की 12 मे या नरेंद्र मोदीच्या सरकारान ती एक्झाम कॅन्सल केली. म्हाका याद जाता 12 तारखेक बाब रुपेश काकोडकर जो ताचो भुरगो या नीट एक्झामीक अपियर जाल्लो आणि तो अक्षरशः फोनाचेर रडलो आणि म्हाका ताणें एक पेरंटाचे एका भुरग्याक नीट एक्झामीक तयारी करपाक जी मेहनत होता ती ताणें सांगली. आज या देशाची हालत हांव सदांच सांगता की देशाचो प्रधानमंत्री म्हणटा तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, तभी देश सुधरेगा और तभी देश आगे जाएगा. नीट पेपर लीक जावन कसो आमच्या तरणाटे आसा अख्ख्या भारतान तांकां कसो मार लागुल्लो आसा. वर्सांची वर्सां ते मेहनत करता, हार्डवर्क करता, तेच न्ही फूल फॅमिली एक सायकोलॉजिकल एक टेन्स मोमेंटांसान वेता ही एक्झाम प्रिपेरेशन करपाक आनी बारीक पयत जालें परते परते ही नीट एक्झाम पेपर लीक जायत आसा. आनी ह्या फावट कितें जाला, पेपर लीक जाला राजस्थानाक आनी खंय पेपरां मेवलीन ती हरियाणा, महाराष्ट्रा, उत्तर प्रदेश, बिहार हे सगळे बीजेपीचे गव्हर्मेंट चालू आसा थंय. आतां तांची मेंटॅलिटी पळय, ह्या भारतीय जनता पार्टीची मेंटॅलिटी पळया तुमी. बिहाराचो एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणटा एड्युकेशन इज नॉट इम्पॉर्टंट म्हणटा. म्हणजे पळय हांची मेंटॅलिटी कितें, एड्युकेशन इज नॉट इम्पॉर्टंट. आनी राजस्थानचो मिनिस्टर सांगता गर्ल्स शूड नॉट स्टडी म्हणटा. म्हणजे ही तर हांची मेंटॅलिटी. जाल्यार जो प्रधानमंत्री सांगतालो बेटी बचाव बेटी पढाव, दॅट मिन्स तुम्ही उलोवपाक एक आणि करपाक दुसरें. शिक्षा हो रही उसमें धांधली हो रही है. चेहरे कोई भी दिखाई दे रही, उसके पीछे कौन है ये सोचने की बात. हमारे यूथ अगर इसके लिए हम नहीं लड़ते हैं तो फिर हमारा भविष्य भी अंधकारमय है, हमारा देश का भविष्य भी अंधकारमय है. इतना कहना चाहता हूं कि जो पेपर लीक लगातार हो रहा है ये सिर्फ बीजेपी की सरकार की गलती नहीं है. ये अटैक है उन सब स्टूडेंट्स पे, युवाओं पे, लाखों करोड़ों युवाओं पे जो मेहनत करते हैं. और बीजेपी की अब आदत बन चुकी है कि वो पेपर लीक को उन्होंने एक साधारण बना दिया है. ये बीजेपी वाले धर्मेंद्र प्रधान, इसका काम है कि देश की शिक्षा प्रणाली अच्छी हो, पर पैसों के लालच में देश को बेच दिया इसने. ये गद्दार है देश का, इसलिए इसको इस्तीफा देना पड़ेगा. नरेंद्र मोदी जी को इसका इस्तीफा लेना पड़ेगा, इसको सैक करना पड़ेगा. और जब तक इसको सैक नहीं किया जाता, जब तक ये इस्तीफा नहीं देता,
देश के युवाओं के लिए यूथ कांग्रेस संघर्ष करती रहेगी। तुम्ही जाणात की ते आमचे भुरग्याचे तरणाट्याचे युथाचे अन्याय जालो आहात आणि आमचो प्रधान आसा तो थिंगा तो व्हडलो प्रधानमंत्री म्हणून चिंता कित्याक एक स्कॅम जाला इतलो व्हडलो तो NTA नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी एग्जामिनेशन नीटाचो एग्जामिनेशन सामको फेल करून पेपर लीक आनी पयशे कितून घेयली ते सगळे देशाक कळले आनी एक स्टेटीनी सगळे कितले भरपूर स्टेटीन हे एफेक्ट जाला भुरग्यां पासून सुसायड केला आनी तांकां लॉस ना कित्याक असले व्हडले हिंसाचे स्कॅन्डल जाता तेन्ना मिनिस्टर रिजायन जाता पूण हिंगा आमचे भारताच्या सरकाराचे मिनिस्टरान लॉज नासतना ते म्हणटात आमी पळयतल्या कित्याक एक पळय तुमी वर्सा हे स्कॅन्डल जाता वर्सा ते स्कॅम जाता आनी मिनिस्टराचे रेजिग्नेशन येना हे कित्याक मोदी सरकार करता कित्याक तांकां कमिशन जाय ही सरकार BJPची दलाल सरकार ती कांय लोकांची चिंतनात आनी तेज फाटल्यान तुमी जाणात की एक CBSEची ती स्कॅम जाली म्हण एक दुसरे फाटल्यान एटलिस्ट तेन्ना पूण तुका कॉन्सियस आसपा जाय रेजिग्नेशन दिवन वचपाक घरा नाल्यार मोदीन ताका सॅक करून धाडपाचो घरा लोकांचे फ्युचर भुरग्याचे तरणाटे काबार केले BJPक केन्ना मोनन ना रेजिग्नेशन दिवपाक तुवें पळय गोंय कितें जाला कॅश फॉर जॉब्स म्हूण स्कॅम जाला आनी ते जॉब्स कोणें रेजिग्नेशन दिलें ना तेंगेले DNA ते गोवा प्रदेश युवा काँग्रेसीन नीट पेपर लीक वाडट्या बेकारीचो निषेध करपाक मडगांवान व्हडलो युवा आक्रोश मोर्चा घडोवन हाडलो. ह्या निदर्शनान व्हड प्रमाणात तरणाटे कामगार विद्यार्थी आणि काँग्रेसीच्या समर्थकांनी वांटो घेतिल्लो. ओसिया मल्टीप्लेक्स संकुलाच्या भायर हो निषेध मोर्चा जालो आणि स्पर्धात्मक परीक्षांची राखण करपाक आणि तरणाट्या संबंधित हुस्को सोडोवपाक केंद्र सरकाराचेर अपेस आयिल्ल्यान फुडाऱ्यांनी टिका केली. नीट परीक्षेच्या वादान जापसालदारकेची मागणी करपी घोशणाकारांनी बेकारी आणि वाडत वचपी जिणेचो खर्च हाताळपा खातीर खर कारवाय करपाचो उलो मारला. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. म्हापसा कामत गार्डनांतल्या एकल्या फ्लॅटाक उजो लागलो. ह्या घडणुकेत 2 जाण जखमी जाले. शॉर्ट सर्किटाक लागून ही दुखेस्त घडणूक घडली. उजो पालोवपी दळान उजो नियंत्रणात हाडलो. जखमीक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. उजो पालोवपी दळान हे घडणुकेचेर पुराय माहिती दिल्या. पळयात. आमकां म्हापसा फायर स्टेशनार कॉल केले कामत गार्डन येथे बिल्डींग नियर म्हापसा MLA घरा कडेन उदक येता इमिडिएटली आमच्या म्हापसा फायर स्टेशनान ड्युटी करून ते टर्न आउट केले आनी ते टर्न आउट करून हांगासर हे पळयले कामत गार्डन बिल्डींग नंबर 12 फ्लॅट नंबर F2 हेच्या भितर एक मायक्रो ओवन आहा शॉर्ट सर्किट जालो आनी तेच्या खातीर फायर इन्सिडेंट जालो. हे जे मेल आनी हे ते फिमेलचे आसले जे 2 जाण खूब पळयले ताका हेजे पार्शियली पॉयंट इंजरी जाला बिकॉज ऑफ दॅट मायक्रो ओवन. इमिडिएटली आमचे हेनी ते करून आमी फायर एक्सटिंग्विशर घेवन हे करून तो फायर जो आहा तो अंडर तो कंट्रोल हाडून तो कंप्लिटली एक्सटिंग्विश ते केले. तर इंजर्ड कोण आसा तांकां हेजे 108 भितर हॉस्पिटलांत नियरस्ट शिफ्ट केलें. नांवां कळ्ळा साहेब कोणाची त्यांची नांवां एकट्याचें नांव आसा रेजी फेर्नांडीस रिता फेर्नांडीस रेजी आनी रिता फेर्नांडीस. चड लागला मातशें पार्शियल अशें मातशें जे फुडल्यान बंद तेजें जाल्यार ती कुकींग थंय करताली तेन्ना मायक्रो ओवनान खंय तरी सस्पेक्टेड अशें शॉर्ट सर्कीट जावन ते बंद केले जालें. LPG आसलें ते सेफली भायर ते काडून शिफ्ट केलें. राज्यांत शॉक लागून मरण येवपाचें प्रमाण वाडत आसा. जायते कडेन हाय व्होल्टेज वायरिंग लागून अशा घडणुकांत भर पडटा. देखून स्वता जतनाय घेवप ही काळाची गरज जावन रावल्या. शॉर्ट सर्किटांक लागून उजो लागप आणि व्हड लुकसाण जावप चालूच आसा. कांय सुवातांनी लोकांनी आपलो जीव लेगीत वगडायला. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. नावेली फ्लायओव्हरा पोंदा फक्त कोयराची रास दिश्टी पडटा. लोकांक घाणी घुट्टाणीत वनवास करचो पडटा. संबंधितांनी अजून मेरेन हाचेर दखल घेवंक ना.
ते भायर दर दिसा सांजे वेळार आनी रातच्या वेळार नावेली फ्लायओव्हरा खाला लोक सोरो पितात आनी दुमशणां काडटात. देखून खून, मारपेट आनी हेर कसलीय घडणूक टाळपा खातीर लोकांनी मडगांव पुलिशेक तांचे आड खर कारवाय करची अशी मागणी केल्या. आनी रातच्या वेळार पुलीस गस्त घालपाची लोकांची मागणी नेट धरता. आज आमी आसात ते नावेली आनी नावेली जो फ्लायओव्हर आसा ह्या फ्लायओव्हरा सकयल पळयात तुमी इतली गार्बेज जी आसा ही लोकांनी हांगा हाडून उडयल्ले कडेन आसा आनी ह्या गार्बेजी खातीर स्थानीक लोक जे आसात तांकां खूब त्रास सद्या जावपा लागले कडेन ह्या गार्बेजीचो वास येता आनी तांकां खूब त्रास जाता. त्याच बरोबर हांगा ह्या ब्रिजा पोंदाक हे काही जे भुरगे आसात हे हांगा सिगरेट, सोरो, ड्रग्स हे सारके मारपाक हांगा बसतात आनी हांगा तुमी जर ह्या ब्रिजा पोंदा पळयले कितलीशी सोऱ्या बाटल्यो जागांतले पॅकेटां सिगरेटी पॅकेटां ही हांगा आसात आनी ह्या धुंवराचो जो त्रास जाता सिगरेट ओडट्या ते स्थानीक लोकांक जाता. हे दोनी एक जाल्ले कारणान तांकां खूब त्रास जाल्ले कडेन आसा आनी आज तेणी हाडून आमकां सांगले कडेन आसा की मडगांव पुलीस आसा हेणी बेगीच्या बेगीन हेंचेर कारवाय करची म्हण हांगा जे भुरगे येवन बसतात ह्या भुरग्यांचेर कारवाय करची ताका हांकां खंय तरी धरून पुलीस स्टेशनार व्हरची म्हणून. ना जाल्यार हांगा कितें जर वायट कितें जालें आनीक मर्डर बी जालें जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो आमची गांवचें नांव पिड्ड्यार जाता म्हणून. गार्बेजी कोण आहात हिंगा पंचायत आहा वो पंचायत न्हिदोल्या कितें काय ना हालीं पंचायत हालीं कितें कोता बिल्डींग आहा तांकां पयलीं चोयता हेचो चोयना ते हें आतां काम सरपंच तेंगेलें तें चोवपा जाय हें आमी लोकलान चोवप न्हू. आतां आमी तो आवाज कोता कित्याक लागून बेश्टें हिंग जात तें सोंसपा न्हू. आतां हिंग तूं चोय हिंग ग्लास चोय बॉटल चोय हिंग राती जात तें चिंतपाचें न्हू. रातभर पिवन सोर पिवन हिंग हें आनी आतां घरान तुका चोर जालो पळय फाटल्या दिसांनी. सो हांव कितें म्हणटा हें आतां तेमी पंचायतान तेमी कितें करपा जाय पिआयन तेमी कितें करपा जाय. पयलीं पिआय आहलो तो हिंग राती हें मान सगळ्यांक धाडायतालो मान आतां तो हिंग कांय ना कांय फंक्शनू ना हिंग आतां. सो तेजे एक मरे एन्क्वायरी जावपा जाय हिंगा कित्या आतां खंय आनी हिंग कितें ही एबंडन प्लेस हिंगा आनी कोण येना तुका रातचे लोकांनी हे सायडीन कांय पास येना. सो हिंगा आख्या तुका सगळे भुरगे बसून आसताय हाल कोणाकू कितें रेप जालें आनी कितें जालें लास्ट आमगे गांवचें नांव पिड्यार. सो तें एक बंद जावपा जाय हिंगाचें आनी हो रस्तो आहा तो तुगेलो एंड हिंगा आनी कांय ना हिंग मुखार शेत. सो हो तेमी बंद करचो रोड ही दोनी एंट्री आहा त्यो बंद करपाची अशी आनी तेची एंट्री आहा ताका हें बंद केल्यार हिंग बंद जालें सगळें हिंग कोणी येवपा बसपाक. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. देशभरांतल्या 28 राज्याच्या सहभागान मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमार 16वी वरिष्ठ चॉकबॉल चॅम्पियनशीप चालू जाली. भारतीय चॉकबॉल फेडरेशनान आयोजीत केल्ली ही सर्त 29 मे ते 31 मे मजगती दादले आनी बायलांच्या गटांत जातली. 3 दिसांची 16वी वरिष्ठ राष्ट्रीय चॉकबॉल चॅम्पियनशीप 2024 नावेलीच्या मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमान व्हडा उमेदीन आणि 28 राज्यांचे प्रतिनिधित्व करपी पंगडांनी वांटो घेवन सुरू जाली. भारतीय चॉकबॉल फेडरेशनान आयोजीत केल्ल्या ह्या सर्तीन दादल्यांच्या आणि बायलांच्या सर्तींचो आस्पाव जाता आणि राष्ट्रीय पावंड्यार नेटान वाडपी इंडोर खेळांक चालना दिवपाचो हो हेत आसा. आता इतलोच विषय कितें आसा ही जी गेम आसा ती गेम इंजुरी फ्री गेम. आपके बीच में किसी को तो मिलने वाला है इसलिए पूरे 3 दिन में आप अपना टैलेंट दिखा के इतना फिर एक बार आप सबको शुक्रिया. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. फुडले 7 दीस हलको पावस पडटलो. कांय सुवातींनी गडगड आनी विजेच्या सांगातान पावस हजेरी लायतलो. राज्या खातीर खासा अलर्ट दिवंक ना. एकंदरीत दीस दमट आसतलो. कांय सुवातींनी अचकीत हलको पावस पडटलो. पावसाक गडगड आनी विजेचो सांगातय मेळटलो. हवामान खात्यान वादळी वाऱ्याचे संकेत दिवंक ना. तापमानात व्हड बदल जावपाचो ना. शेनवारचे तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतलें. राज्यांत हलको पावस, वीज आनी गडगड.
वादळी वाऱ्याची ना शिटकावणी, दमट हवामान, उष्ण तापमान, तापमानात ना बदल, शेनवारचे तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सिअस, नुस्तेमारांक ना शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगास.